IITक जमीन संबंधित करप म्हळ्यार व्हडलें स्कॅम. लँड माफियांक जमीन दिवंक भाजप सरकाराचो तेको. RGPच्या मनोज परबाचो आरोप. फुल गॅरंटी आसा की हे जे चल्लां हें फक्त जमनींचे रेटी वाडोवपाक. कित्याक आयज ह्या BJP सरकारान आनी आयज चडशे जे पॉलिटिशियन जावपाक सोदतात आनी थोडे पॉलिटिशियन आसात, थोडे इंडिपेंडंट आसतले, दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीन आसतले, BJPन आसतले आनी थोडे आपणाक सोशल वर्कर म्हणटात. आयज ते मॅक्झिमम लँड डिलिंगेन आसात आनी ते लँड डिलिंग करता आनी तेचो फायदो तांकां करून दिवपाक लागून, ह्या जाग्यांचो लँड डिलिंगेचो फायदो तांकां करून दिवपाक लागून, तांकां प्रॉफीट करून दिवपाक लागून हो सरकार IIT एका प्लेसीर व्हरत आसा. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो तेको लोकांक 100% आसतलो. आमी आमचें गोंय आनी आमचें गांव काबार जावपाक दिवचे ना. हे IITचे जे लँड स्कॅम आसा हे कशेंच आमी ह्या सरकाराक सक्सेसफूल करपाक दिवपाचे ना. आमी लोकांक इतलीच प्रॉमीस करता की जो मेरेन तुमी हो प्रोजेक्ट ओपोज करतले तेन्ना मेरेन रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमच्या वांगडा रावतले विथ फॅक्ट्स एंड फिगर्स. IIT जाल्यार गोंयकारांक कांयच फायदो जावचो ना आशिल्ले सैम वगडायतले, थळावे उलयले. आमकां सुद्दां मनांतल्यान दुख्ख दिसता की ह्या जाग्यार अशी जर कॉलेज येयली हय आमच्या सारकेल्या लोकांक कांयच ना. आयज आमकां जवळ जवळ तुमकां सांगलेले पयस सुद्दां हांवें हीच गजाल उलयल्या. 40-50 वर्सां क्रॉस जाल्ले आसा. आमचे भुरगे सुद्दां सादारण 25-30 वर्सांचे जाल्ले आसा. आमच्या भुरग्याचे फुडले जनरेशन आसा ते काबार जातले आनी सरकाराक हे काबार जाल्लेच जावंक जाय. आमी एक बायोडायवर्सिटी एक सर्वे कंडक्ट करचो हे 63/4 चेर आनी तुमची म्हाका हेल्प जाय की हे जाग्यार कसल्यो स्पिशीज आसा, जावं रेअर एनिमल्स कसली, जावं मेडिसिनल प्लांट्स म्हणून झाडां वेगवेगळी तरेची जी रेअर स्पिशीज आसा ही आमी एक रिपोर्ट करून आमी बायोडायवर्सिटीक सबमीट करूया जेणे करून हेजेर आनी बदल पडटले म्हणून तशें म्हणटा की आमी जॉब दितले, सराउंडिंग बिझनेस दितले, कांयच यूज ना. जमनीक कचऱ्या कोता विकपाच्यो एक फावटी तेमी सील केले, तुमकां भितर सरपाचो एंट्री ना कोणाक. ते 5 लाख जमीन आतां भितर तुका वयता न्हू, गेटी सोडनात ते म्हणटा एंट्री ना, तुमी कितें वॅलिड आसा काय म्हणटा. हो सिच्युएशन. सो सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा की तो हे ते विसरून गांव कसो वाचोवपाचो तेजे सगळ्यांनी एक स्टेप घेवपाचें. नाजाल्यार एक फावटी दिली जमीन ती गेली. मजगती थळावो आमदार मंत्री सुभाष विशयाचेर उलोवंक तयार ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.